बोगमाळो वास्को राघवी इस्टेट हांगसर रावपी शेख अल्ताफ यांच्या घरान चोरी करून चोरांनी 6 लाखाचो मालवज फारायलो. घरान कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोर घरान घुसले. ह्या सुवातेर पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचे म्हण थळावे लोक मागतात. वास्को पुलीस फुडलो तपास करतात. आर्डेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. हांव हिंगासून भायर सरलेले आनी मागीर हांव भयणीच्या घरान गेलो 2 दिसांक लागून आनी म्हाका आयज 7 वरांक 3 मिनटांनी म्हाका कॉल येयलो आमचो नेबर आसो की तुज्या घरान चोरी जाला म्हणून. आनी येवन मागीर हांव येयलो जाल्यार हिंगा पुलीस आसलेली. मागीर पुलिसान मागीर सांगलें म्हाका भायर राव म्हणून, डॉग डॉग इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला. आनी मागीर तेंच्यांनी म्हाका भितर घेतले. मागीर ते येयले डॉग इन्वेस्टिगेशन केलें, हिंगासून सगळें केलें. मागीर ती डायनिंगाची म्हाजी ग्रील कट अप केला आनी ती ओपन करून ते भितर सोरून मागीर तेंच्यांनी म्हाजे सगळे आलमारी फोडला, म्हाजे सगळे हे फोडला, सगळे मागीर सगळे काउंट हे म्हाजे किचनाचे मागीर ड्रॉवर मागीर हे सगळे बेडां सगळे फोडून उडयला. आनी मागीर वयर गेले जाल्यार मागीर वयर फोडून उडयला. सगळे म्हाजे सगळे फोडून बिडून सगळे म्हाका लॉस केला आनी म्हाजे सगळे कपडे बिपडे केला आनी म्हाजे 20,000 कितें कॅश आसलेले ते कॅश घेवन गेला. आनी भांगराचे म्हाजे ल्हान भुरग्यांचे बारीक 2 चयणी आसले ते घेवन गेला. पांच लोक सुमार कन्नड आनी हिंदी उलोवपी भितर सरले सुमार रेंटेड हावस. आनी एक अवधेश शर्मा म्हणून आसलो तेज्या घरान भितर सरले, नेवीचो मनीस तो. आनी त्या भितर सरून ताका धमकी दिली आनी तेजे वरचे गोल्ड रिंग्स मागीर गोल्ड चेन अशे वस्तू अबावट 5,75,000 अप्रॉक्सिमेटली आनी कितें कॅश घेवन गेला ते बांदून हय तेजे पांयांक बांदलेले तेजे पांयांक आनी कांय ना. वेपन्स बीन ते यूज जाले. वेपन म्हणजे जेवढे कितें तरी हातोडी रॉड वॉड आसलो हातीन. On this ground, first of all, I will say this police patrolling has to be must over here. Police do the patrolling, but they only take the main roads and proceed. They should also take the interior road, and because every path lane has got the roads, they can drive in each and every house of here. It is so simple. And secondly, what is happened about this case? I am very surprised. I know this colony because it's my area. I was the ex-sarpanch of this place. I know each and every person here. They work so much hard on money, efforts, and at the end of the night, they want to sleep in peace. But their peace has been the peace has been spoiled. You know, there is no peace. And this lady has been tied up and done such a thing, which is very wrong. I only thank God the lady has been not touched by those dacoits persons.